मोगो पक्षाचो भालो किल्लो म्हणून सगळे जाणे जाल्ले आता गोंयभर आणि मोगो पक्षान हांगा 4.5 वर्सां जाली कायम काम चालू दवरलो लोकांची सेवा आणि आयज मोगो पक्षाचो देवाक नार दवरून हांव प्रचाराक सुरवात करता आणि सगळ्या दाबोलीच्या लोकां कडेन मागता की मोगो पक्षाचो स्वताचो चीफ मिनिस्टर जावचो म्हणून माझी इच्छा आहा म्हणून ह्या दाबोली हितून मतदारसंघात बहुमतान जिखून दिवचो म्हाका इतली आशा बाकीचा लोकांकडे सांगता दाबोलकर ह्या फावटी सगळे दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक सगळे एक जाला आणि ह्या फावटी आमी सगळे यूथ बाबू नार्वेकर वांगडा आणि ताका आमी भोव प्रचंड मतांनी ह्या फावटी जिखोवंक सोदता आणि तो जिखतलो 110% ही माझी गॅरंटी आहा. सगळे दाबोलीचे लोक आमच्या फाटी आहा. हेतून पयला सगळे यूथ आमच्या कडेन सध्या आता येता ते बाबूक सपोर्ट करूंक सोदता. आज लोकांक दिसता दाबोली मतदारसंघात बाबू नार्वेकर जिखून येवचो. बाबू नार्वेकर इज अ मॅन फॉर अ विजन. हेजे स्वप्न आसा ते दाबोली कितें तरी करून दाखोवपाचें आणि घडोवन दाखोवपाचें ताकद आसा. गेल्या 4.5 वर्सां आमदार नासतना सुद्धा त्यांनी आयज डेव्हलपमेंट कामां केल्या म्हणून आयज जो प्रचंड जनसमुदाय दिसता हे बाबूच्या कामा खातीर आसता. बाबू इज फॉर डेव्हलपमेंट अँड डेव्हलपमेंट म्हणल्यार बाबू.